नमस्कार. रेव्होल्युशनरी गोवन सद्या गाजता खंयच्या कारणाक लागून पक्षात फूट पडटली काय कितें अशे तरेची एक परिस्थिती पक्षात निर्माण जाल्ली आहा. पूण एक लक्षात धरात, ह्या पक्षा कडेन 10% मतां आसात. दर एक मतदारसंघात जवळ जवळ 2 ते 3 हजार मतां, कांय कडेन 4 हजार मतां ह्या पक्षान घेतल्यात. ताका लागून लोकांचें राजकीय निरीक्षकांचें लक्ष ह्या पक्षा कडेन लागलां. ह्या पक्षान जे पळय कितें घुसपट चालू आसा, संघर्ष चालू आहा, ताजे कडेन लोक बारीकसाणेन पळयतात. कारण इतले मतां तांचे कडेन आहात. हे मतदार कोण, तांचे कार्यकर्ते कोण, काय ते पयलीं आमीच अशी बातमी दिल्ली की तेन्ना ते विधानसभा इलेक्शनाचे जेन्ना मिटिंग्स घेताले तेन्ना कसलीच पब्लिसिटी करिनासतना, तुम्ही लक्षात घेयात, बीजेपीची प्रायम मिनिस्टर सुद्दां येता तेन्ना तांकां व्हडली पब्लिसिटी करची पडटा. आरजी कसलीच पब्लिसिटी करनासतना तांच्या बसकांक, तांकां जाहीर सभांक 6 ते 7 हजार लोक येताले. हे लोक कोण, हे लोक कशे येतात, तांचे भितर ही पळय एनर्जी आसा उजो करपाची, आनी ती रिएक्शनरी आहा. सभा चालू आसतना ते उजो करून आपल्या फुडाऱ्याक चे वाडटात. म्हणजे अशे तरेची एक जो मुवमेंट, पॉलिटिकल मुवमेंट गोंयान खूब थोड्या कडेन पळयला. आमचे प्रादेशीक पक्ष तयार जाल्यात, कांय जाण संघर्शांतल्यान वयर येवन तयार जाल्यात. पण अशे तरेचो संघर्श, अशे तरेचो उजो करपी एक मोटिवेशनल फोर्स आमकां कमी दिसला. हो फोर्स कोण? आरजीबीक ते जिते दवरतले काय कितें, आनी आरजीबीक ते फुडल्या इलेक्शन मेरेन एक राजकीय शक्त म्हणून उबे करतले काय कितें, हे प्रश्न आहात. आमचे कडेन 2 मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता सडेतोड नायक कार्यावळीन. आमचे कडेन श्रीकृष्णबाब परब हो आरजीपीचो मुळावो मेंबर अशें म्हणुयात ताका. म्हणजे जे पळय संस्थापक मेंबर आहात तातूंत भितर श्रीकृष्णबाब तूं आसा. तर तुका पयलींच्यान खबर आसा हें कशे तरेन आरजीपीचें बिल्डअप जालां. आनी आमचे कडेन आसा युगांक नायक, एक राजकीय थिंकर, एक युवा प्रतिनिधी अशें हांव मानता. हांव सगळ्यान पयलीं श्रीकृष्णबाब परब तुजे कडेन येता. हांवें प्रश्न केलो हे हू आर द ग्रावंड लेवल वॉरियर्स ऑफ आरजीपी. देव बरें करूं सर. बऱ्या टॉपिकाचेर हे डिस्कशन म्हाका जाता कशें दिसता आयज. कित्याक जेन्ना 2022चें इलेक्शन जालें तेन्ना रिजल्ट पळोवन म्हाका दिसता खुबश्या लोकांक अशें पडलें की 10% वोट कशें पडले, आनी तेज्या वयल्यानूच मागीर सगळ्यांनी जजमेंट दिवपाक स्टार्ट केलें. आनी सगळे जे एनालिसीस आसा ते मागीर सुरू जालें. आनी मागीर लोकांक कळ्ळें की जे आमचे कनेक्टेड नासले ते म्हणटा, जे फक्त पळयता पळय तांकां म्हणटा, तांकां कळ्ळें की हेंच्यांनी 10% हेंचे कडेन लोक आसा. आनी म्हाका दिसता तुमच्या सारके खुबशे लोक, मिडियांतले लोक अशे आसले तेंच्यांनी पयलीं पासून ह्यो बातमी दिवन लोकांक सांगलेले की हे अशें आसा, पण तेजेर विश्वास कोण दवरनासलो. आनी जेन्ना आतां हो क्वेश्चन येता की हे लोक कोण, तेन्ना तुमी एक उलयतना अशें म्हटलें की इलेक्शनाच्या सभा जेन्ना आमी घेताले तेन्ना 6 ते 7 हजार लोक येताले. पण तेजेर डिस्कशन करच्या पयलीं आमकां वचपाक जाय की सुरवात कशी जाल्ली. तेजेर आमकां ह्या डिस्कशन आयच्या टॉपिकाचेर आमकां कळटलें की हे लोक कोण आनी हे कित्याक येताले विदावट पयशे. परफेक्ट सांगलें तुमी की पयशे दिनासतना हे लोक कशे कनेक्ट जाताले आमकां. जाल्यार हेजी सुरवातूच अशी जाल्ली की इट वॉज अ मुवमेंट कायंड ऑफ. म्हटल्यार कितें, एक मनोज आनी ते 3 जाण आसले, तेंच्यांनी मेळोन ते NGO सेटअप केल्लो. 7 जाण आसले ते बेजिकली, पण 3 जाण उरलेले, 4 जाण पयलीं स्प्लीट जाल्ले. आनी मागीर आमी मेळ्ळे, हांव मेळ्ळो, मागीर तुमच्या हांगा एकटो कामाक आसा थंय मेळ्ळो, अशें. आनी आदित्य देसाय जेका तो आतां कितें म्हणटा तो मेळ्ळो. अशें मेळून आनीक आमी टोटल 9 जाण जाले तेन्ना. आनी आमी अशें डिसायड केलें की कितें तरी जाल्ला रॉंग. म्हाका पयलो एक तुका मातसो इंटरप्ट करता. तूं बीटेक शिकिल्लो भुरगो, एमटेक शिकिल्लो भुरगो, तुका हायली प्रोफेशनल, तूं तुज्या इंडस्ट्रीन वचूं येता, तुज्या टिचिंगान वचूं येता, आतां तूं टिचिंगूय करता. पूण तुका एका पॉलिटिकल मुवमेंटा कडेन लागीं वचचें दिसलें. म्हाका न्ही पॉलिटिकल मुवमेंटाक जॉयन जावं कशें केन्नाच हांवें चिंतून नासलें की हांव जातलोय बी केन्ना म्हणून. आमी म्हाका दिसता तकलेन नासलें, पूण म्हाज्या फॅमिली बॅकग्रावंडानूय हें केन्ना नासलें. पण आमी कित्याक कनेक्ट जाले, कितें एक गजाल जी घडटा ती रॉंग घडटा, कोणी तरी उलोवपाक जाय. आनी ते आमच्या शिक्षणा खातीर आमकां ते एक उलोवपाक कळटा. सो आमी उलोवपाक शकता, भियनासतना उलोवपाची ती आमचे कडेन एक डेरिंग पयलीं पासून आसलें, गट्स आसले. आमी तरुण भुरगो पॉलिटिक्सा कडेन असो व्हडलें लक्ष सिरियसली पळयला अशें म्हणटात. तुजे सारको मनीस यो व्हेरी गुड. सो आमी अशें चिंतलें की आमी ते उलोवया, लोक जे उलोवंक शकना पळय ते आमी उलोवया. आनी आमी ते सुरवात तशी जाली की लोकांचे इशू आमी उलयताले, ते आमी लोकांचे इशू घेता म्हणून ते लोकल लोक आमकां कनेक्ट जाताले. मागीर लोक आनीक इशू घेवन येताले, आनीक लोकांक कनेक्ट जाताले. अशें करून ती संघटना बिल्ड केल्ली फ्रेंडली लेवलाचेर,
पॉझिटिव्हिटी घेऊन ती तयार केल्ली ऑर्गनायझेशन आनी त्या खातीर बरी गजाल जेन्ना जाता पॉझिटिव्हिटी घेऊन केन्ना तर इश्यू खातीर कोण उलयता जाल्यार ऑटोमॅटीक सगळे लोक कनेक्ट जाता आनी ऑटोमॅटीक तुमच्या सारके लोक बरे मागीर बरोवपाक लागता. सो ही वाटचाल तशी असली. मागीर तेजें कन्वर्जन पॉलिटिकल पार्टीन मागीर अशी डिसिजन आमच्या मदीं जाली की आतां पॉलिटिकल वचपाक जाय. आमी पॉलिटिकलान चेंज जाले आनी मागीर खंय तरी पळोवपाक गेल्यार अशें जाता की तो ब्रेक इवन कालच्या एका पब्लीक प्लॅटफॉर्मार डिस्कशन हांवें तेच म्हणलें खंय तरी तो ब्रेक इवन एक बारीकसो एक ब्रेक इवन आसता. म्हणल्यार कितें की एक खंय तरी एक ग्रूप कितें तरी बरें करपाक वता आनी मागीर थंय वन पर्सन सुप्रिमो मेंटलिटी खंय तरी ताका ओवरटेक करता. डिस्कशन जातालें तें बंद जावन एकट्याचे डिसिजनां एक्झिक्युशन करपाक वता. सो हें जेन्ना सुरवात जावपाक लागलें तेन्ना केन्ना जालें हें जेन्ना आमी सगळे एज अ कॅन्डिडेट जावन बाय डिफॉल्ट आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी काम करचें पडटलें. सो तेन्ना आमचें डिस्कशन करपाकूय टायम ना बिकॉज वी आर ऑन ग्रावंड आनी आमी आमच्या वांगडाच आनीक लोकांक घेवन आमी कितें तरी कॉन्स्टिट्युन्सीन करता. सो आमी अशें चिंतलें की ओके बाबा ते करता ते करूं आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर लक्ष दिवया आनी थंय तो ब्रेक इवन क्रॉस जालो. आमचो कंट्रोल ते आमच्या स्टार्टींगचे लोक आसले आमचो कंट्रोल उरलो ना आनी तेजो आउटकम आतां सगळें गोंय भोगता आनी आयज सगळें गोंय पळयता कितें व्हेरी चल्लां गुड. तें. म्हाका युगांक तुजे कडेन येवपाक जाय. ही जी पळय ताणें स्टोरी सांगली न्ही इज समवॉट कनेक्टेड विथ आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टीक तर एक RSS आनी BJPचो एक पळय जो असो भितरल्यान काम करपी आहा न्ही वर्ग ताजो ताका सपोर्ट मेळ्ळो ताणें ताका प्रॉप केलो कारण तांकां काँग्रेसीचे विरुद्ध एक फोर्स तयार करपाक जाय आशिल्लो. पूण तसोच एक 10-12 लोक एकठांय आयले तांकां भायल्यान एक शक्ती ऑटोमॅटीक एक रेजिस्टन्सांतल्यान तयार जाली आनी मागीर कितें काय म्हळ्यार केजरीवालान ती कॅप्चर केली आनी एक आपूण एक सुप्रिमो तो म्हणटा तसो एक सुप्रिमो तयार जालो तो केजरीवाल सुप्रिमो तयार जालो. सो तुका हातूंत भितर आयडेंटिफायिंग अशें कितें दिसता? एक गजाल सांग ताका जोडून हय. कळ्ळें जो इकॉनॉमीक आतां वेगळे वेगळे मुवमेंट जे तयार जाले पळय स्टार्ट्स फ्रॉम 2008 की जेन्ना एक रिसेशन सुरू जाता पळय जगान तेन्ना जगाचें राजकारण ढवळून येता हो इतिहास आसा. आनी आज जे आमी पळयता पळय राजकारण तें आजून रिकवरींग फ्रॉम 2008 शॉक द एंटायर रायट विंग रेजिम्स आनी इनवर्ड लुकींग कळ्ळें. आतां बेजिकली आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट. बट आम आदमी पार्टी आनी RGP भितर फरक आसा इज बिकॉज की आम आदमी पार्टी ही तुका इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाची ताका बेज आशिल्ली कळ्ळें मोठ्या आंदोलनाची बेज आशिल्ली आनी दे वॉन्टेड टू बी अ नॅशनल पार्टी. RGP कशी खंयचेच तरेची बेज नाशिल्ली. RGP ही संघटना ही ताणी उबी केल्ली आनी मागीर ताचें रुपांतर पार्टीन जालें. सारकें वेवस्थीत ते गेलें बरोबर. सो हातून एक गजाल आसा की जी हाणें श्रीकृष्णान पॉयंट आउट केली आनी म्हाका खूब हातून हें दिसलें की वाय RGP एज एन एक्सपेरिमेंट स्टँड्स युनीक इज बिकॉज की ताणें रिजनल फोर्स ऑर फ्रेमवर्क करतना खंयच्याच तुगेले भाशा किंवा जातीचें समीकरण मांडूना जो वॉज अ हॉलमार्क ऑफ द गोवाज रिजनल पार्टीज. पॉयंट तूं MGP म्हण ऑर तूं बाकीच्यो Go forward आता UGP तिवूय म्हण कळ्ळें तुका ताका एक प्रॉपर भाशेचें आनी जातीचें ताका एक समीकरण आशिल्लें एंड इज अ पार्ट ऑफ दॅट. सो RGP वॉज समथींग वीच इज फ्रेश कळ्ळें तुका वो फ्रेश विचार वो नवीन विचार हो घेवन मुखार आयलो. आनी वॉट एवर हाका एक इकॉनॉमीक फॅक्टर जो आसा पळय की COVID-19 उपरांत एक असो वर्ग म्हणजे जो अदृश्य आशिल्लो कळ्ळें तुका म्हणजे आमच्या आर्थीक समीकरण आर्थीक समाजांतलो एक सामाजीक आर्थीक वर्ग जो सगळ्यान सकयलो कळ्ळें जावं मागीर तो तुगेलो डेली वेजिसाचेर काम करपी तो नुस्तेकार जावं मानाय जावं आजो जावं कळ्ळें तो एक अदृश्य समाज अदृश्य जो फॅक्टर आसा वर्ग आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या मुद्द्या कडेन जुळ. ताका वेगळी वेगळी कारणां आसूं मागीर तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसूं हें आसूं तें आसूं कळ्ळें तुका. सो दीस बिकेम अ कॅची थिंग. सो एक जो मोठो वर्ग जो RGP कडेन आसा वीच इज वॉट यू कॉल इज अ 10% ह्या समाजाचो मुद्दो कोणेच घेवन नाशिल्लो कितलींशींच वर्सां जालीं कळ्ळें की लायक फॉर एग्जाम्पल एक नुस्तेकार जर आसा आमच्या मिडल क्लासाचो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वाडला पूण ताच्या ताल्ल्यांचो वांटो 20 रुपया आशिल्लो तो 100 रुपया जाला बट ताजें प्रॉफीट वाडूना. सो हो जो इकॉनॉमीक कलॅप्स जी आसा पळय म्हणजे ट्युरिजमा खातीर आनी मायनिंगा खातीर एक अशे तरेचो एक समाज आयज वयर सरलो. आनी फॉर एग्जाम्पल RGचो जर वोट बँक पळयत जाल्यार हो तुगेलो क्रिस्तांव एरियेन ना कॅथलीक बेल्टान ना वो हार्ड कोर हिंदू बेल्टान आसा. ओके हांव श्रीकृष्ण परब
ह्याच मुद्द्याक घेऊन तुजे कडेन परत येता. म्हाका सांग, तुजो आतां स्पेसिफीक आमी या, तुजो हो जो पळय कितें आमी म्हणटा तसो वॉरियर किंवा तुजो कार्यकर्तो हो कोण नेमको? कारण पळय तातूंत भितर कमकुवत वर्ग आसा, तातूंत भितर ताणें म्हणटा तसो ल्हान नुस्तें विकपी धरून ते टॅक्सी ड्रायव्हर आसा, ताजे भितर एक उबंत पडिल्लो जाका भायरूय वचपाक तो शकना, गोंयांनी उरला पूण ताका कसली नोकरी मेळना, ताजे भितर सारकें शिक्षणूय ना. युगाम बाबान जे म्हटलें पळय हांव ताका कम्प्लिटली अग्री करता. आनी हांव आनी एक पॉयंट दवरपाक सोदतां. खंयचो रिजनल पक्ष जर आमच्या गोंयांत सुरू जावपाक जाय नाल्यार जो आसा तेणी बऱ्या रितीन गोंयकारा खातीर काम करपाक जाय जाल्यार तेणी खंय तरी जातीचेर आनी लँग्वेजीचेर खंय तरी सायडीक दवरूनच हे मुद्दे घेवपाची गरज आसली. आनी इट वॉज अ ब्लँक स्पॉट की ते गरज आसा पळय ते कोण उलयत नासले. आनी 110% आमी जे गजाली कोण उलयनासले पळय, पण वीच मॅटर्स द मोस्ट, कित्याक हे जे तुमी लोक म्हटले पळय तांचो आवाज खरोच आमकां जावचो पडला. तेच म्हणटा बारीक बारीक इश्यू घेवन आमी फुडें सरले पळय ते हेच इश्यू, हेच लोक की जेंचे इश्यू ते घेवपाच शकना. आतां एक नुस्तेकार आमी सदांच आमकां लोक म्हणटा की मायग्रंटा अगेन्स्ट कित्याक, तेन्ना तुमी कित्याक आसले जाल्यार सिंपल, बिकॉज आमचो जेन्ना गांवांतलो मनीस नुस्तें विकपाक भायर बसता, एक धर कोविडाच्या त्या हेच्या खातीर तो त्रासान पडलो खंय तरी आमचो भुरगो, आनी ताका ती परिस्थिती तेजेर येयली की ताका नुस्तें विकपाचो एक धंदो करचो पडलो. बरो धंदो तो, खूब पयशे आसा भितर केलो जाल्यार, पण आमचे गोंयकार करिनासले पयलीं. सो ते करपाक जेन्ना आतां मे बी पयलीं करूंक ना, खूब आसल्यो गजाली, पण आतां जेन्ना ताका करपाक जाय पळय तेन्ना तेजे कडेन ऑपॉर्च्युनिटी ना, की कित्याक भायसून आनीक गजाली थंय जाताल्यो. पण आमी तांकां हे कित्याक करताले, बिकॉज आमच्या भुरग्याक तेज्या गांवांत तेज्या थंय नुस्तें विकपाक हे जागा ना. मे बी तेणी चुको केल्या, आमी पयलीं चुको केल्या त्या खातीर ते एंटर जाले, अग्री, पण आयज तर ताका जाल्ले ऑपॉर्च्युनिटी ना, ती ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करपाक जाय म्हणून आमी ह्या बिझनसां कडेन हे करताले. आनी दॅट इज द वॉयस, आमी तेंच्या खातीर उलयले, ते आमच्या वांगडा कनेक्ट जाले, सगळ्यांनी मेळून दुसरे इश्यू घेतले, ते लोक कनेक्ट जाले, सो लोक जुडत गेले. म्हाका आनी एक पळय, तुमचे कडेन सामके निश्ठावान अशे कॅथलीक कार्यकर्ते आशिल्ले, आनी अशे तरेचे समज किंवा गैरसमज आसा की भायल्यान तुमकां प्रचंड पयसो आयलो, भायर जे पळय गोंयकार गेल्यात जांकां अजुनूय गोंयचे विशीं तळमळ आसा आनी गोंय आमच्या हातांतल्यान सुटलें अशे तरेची भावना, ते तुमकां पयशे धाडटाले पक्ष चलोवपाक. जेन्ना एक पक्ष जाता नाल्यार खंयचो एनजीओ बरें काम करता तेन्ना ताका सगळे तरेचे लोक सपोर्ट करता. आनी जेन्ना हांव म्हणटा की पयलींच हे आसा की जातीचेर हेचेर आमी राजकारण करचें ना, तेन्ना आमकां जाय की आमकां सगळे तरेचे लोक कनेक्ट जावपाक जाय. तितून आमचे हिंदू भावूय असले, कॅथलीक भावूय असले, मुस्लीम भावूय असले, सगळे आमकां कनेक्ट जाल्ले. फर्स्ट फेजान एज अ युनिट आमी काम करताले, एज अ फ्रेंड्स काम करताले, एज अ फॅमिली. हांव कितलेशेच फावट सालसेसान वचून आमच्या कॅथलीक भावागेर 8 दीस वचून रावला, की थंय आमी पक्षाचें काम करपा खातीर. आमची गोंयची आरजी पार्टीची फर्स्ट पोगो रॅली जर तुमी पळयली जाल्यार ती बेणावली जाल्ली, आनी ती बेणावली करपा खातीर आमी 4-5 दीस तरी वचून एकट्या कॅथलीक भावागेर रावले. आमी सगळे टीम, हांव, विरेश, मनोज आनी आमच्या वांगडा आनी असले ते, आमी 4-5 दीस वचून थंय त्या एका कॅथलीक भावागेर रावल्या. सो ही सगळी युनिटी पळोवन आमकां आनीक लोक कनेक्ट जाताले. आनी आतां जेन्ना पार्टी जाता, एक ऑर्गनायझेशन बिल्ड जाता, ताका फायनान्साची एक व्हडल्या रिसोर्साची गरज आसता. कसो येतलो, कित्याक आमी बरे जरी शिकलेले जरी असले जाल्यार खंय तरी आमी म्हाजी तेन्ना हांव जेन्ना जॉइन जाता म्हाजी IT कंपनी आसली, पण खंय तरी त्यो आमी सायडीक दवरलेल्यो, थंयच्यान आमकां इन्कम येयनासलें. आमी कोणूच आसले, पण आमकां इन्कम आमचे कडेन आसलो की आमी घर सर्वायव जातले. पण पॉलिटिकल पार्टी नाल्यार एनजीओ कशें सर्वायव करतले, पण आमचें काम बंद खंयच्यान येतलो. जाल्यार आमी तेन्ना एक क्लियर केल्लें की आमकां इंडस्ट्रियलिस्ट, मनोज जे उलयता ते खरें उलयता, आमी तेन्ना खंयच्याच इंडस्ट्रियला कडसून आमकां खुबश्यो गजाली येताल्यो, पण आमी केन्नाच ते स्विकारून आनी घेवना. पण आमी कोणा कडसून आमी अपील कोणाक करताले, आमच्या लोकांक, आमचे हे जे लोक जे आमी म्हणटा पळय तांकां आमी अपील करताले. आनी जे लोक आमच्या गोंय सोडून तांकां वयचे पडले, ते आमचे भाव भायर आसा, तांकां असो दिसता की आपूण खंय तरी आपूण हांगा प्रेझेन्स आपण आपलो हातभार लावपाक सोदता, जाल्यार ते आमकां केन्ना हांगा येता तेन्ना आमकां ते डोनेशन दिताले, आनी तेजेरूच आमची सर्वायव जाताले, आनी तेजेरूच पार्टी चलताले. कित्याक येदी व्हडली पोको रॅली करप, तुमी म्हटल्यार 6-7 लोक येता जाल्यार खर्च कितलो जाता ताका सारकें. कारण तुमकां आमी ते हिशोब केल्लो 6-7 लाख रुपये खर्च येतालो, कारण तुमची साऊंड सिस्टम जी लायताले ताजोच खर्च 4-1 लाख आसतालो. म्हटल्यार नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टींक खर्च येता तो आमकां येयनासलो, कित्याक तुमी जे साऊंड सिस्टम म्हटली पळय ती आमकां कोण तरी आमचो बिझनस भुरगो जो बिझनस करता तो आमकां आपुणूच घालतालो, ती स्टेज आपुणूच घातली वताली. सो आमकां खर्च फक्त नॉमिनल्स येताले, म्हणून आमी ते व्हडल्यो व्हडल्यो मिटींग लोकां फुडून दवरूंक शकता. नाल्यार आमची तेन्ना कापासीटी नसली की आमी ते 4 लाखाचो साऊंड सिस्टम घालून ती मिटींग करपाक शकता. पण आमकां सगळे भुरगे आपलो ताचो साऊंड घालताले, आमच्याच भुरग्याचो घालताले आमी, तो बिझनसान आसा, सो तो त्या दिसा आमकां फुकट घालतालो. सो अशें करून करून आमी ती पार्टी केल्ली, पॉझिटिव्हिटी घेवन फुडें सरलेले. सो हांव सदांच म्हणटा
खंयची रिजनल पार्टी आसूं ती पयलींची आसूं आतां आसा ती आसूं नाल्यार फुडें येतल्यो त्यो, कित्याक रिजनल फोर्स आमकां सामकी गरज आसा. कित्याक हांवें आतां हालींच एक बरो एक्सपिरियन्स नॅशनल पार्टीन घेवन येयल्लो आसा. सो तेज्या वरसून म्हाका ठाम तेजें हें जाल्लो आसा की रिजनल फोर्सूच जाय जो आमच्या गोवा, आमी जे गोवा म्हणटा पळय, कित्याक नॅशनल पार्टी म्हणली तांकां एक्सप्लेन करचें पडटा की आमचें गोवा कितें तें, रिजनल पार्टीक गरज ना. सो तें गोवा कितें तर तें वाचयतलें जाल्यार आमकां रिजनल फोर्साची गरज आसा. आनी तो रिजनल फोर्स तर जाय, आनी तो रिजनल फोर्स बाबा तेणी खरेंच जाती आनी ते बाकीचे आमी पयलीं म्हणटा पळय ते खंय तरी सायडीक दवरून हे मुद्दे उलोवपाक जाय. आनी हे जेन्ना मुद्दे उलयतले पळय तेन्नाच पॉलिटिकली आमी कितें तरी बरें करपाक शकता, गोंया खातीर बरें करपाक शकता. हो मुद्दो फुडें कसो व्हरतले? तुवें म्हणलें की ही एक युनीक पार्टी, युनीक प्रादेशीक पक्ष जो बाकी लोकांक परस वेगळो जालो. हो फोर्स फुडें वचून ताणें पळय जशें म्हणलें की एक स्ट्रॉंग रिजनल पॉलिटिकल मुवमेंट जो गोंयाक वाचोवंक शकता. कशें कशें बाबा जावंक शकतें? ना, एक गजाल हें आसा की हांव जस्ट हे म्हजो मुद्दो फुडें व्हरचे पयलीं सांगता की वेन यू टॉक अबाउट इज वोट शेअर ऑफ आरजी, जस्ट नॉट एन वोट शेअर. एक आमचो आमदार आयलो, 2 कडेन हे दुसऱ्या पोझिशनार आयले आनी 3 कडेन म्हणजे 15 कडेन 3ऱ्या पोझिशनार आयले. कळ्ळें? सो दीस वॉज द फोर्स. कळ्ळें? आतां वेर कमिंग बॅक टू दीस सगळे जे मुद्दे मांडले की रिजनल पार्टीचे 2 तरेचे दोन ताका हें आसता, फावंडेशन्स आसता, आनी दे गो हँड इन हँड. इज एक संघटना आनी दुसरी पार्टी. आतां फॉर एक्झाम्पल तूं केस स्टडी घेत जाल्यार शिवसेना ही पार्टी काय संघटना? पार्टी म्हणून शिवसेना खूब मागीर अस्तित्वात आयली. बट शिवसेनेची संघटना ज्यो स्थानिक लोकाधिकार समिती आनी ह्यो करून जाल्यो पळय तातूंतल्यान तुगेली संघटना म्हणून मजबूत जाली. आतां गोंयचो प्रॉब्लेम कसो आसा जाणा, गोंयची पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना म्हणटा हाचे पॅरामिटर कितें की पार्टी म्हणजे फक्त आमदारांक निवडून हाडप, मागीर संघटना नात. आतां फॉर एक्झाम्पल युजीडीपी फक्त तुगेली इलेक्शनाक चिती जाता, पैसे घेता, तिकीट दिता, युजीडीपी दुसरे कडेन. आनी युजीडीपीचे आमदार झारखंडाक सुद्धा निवडून आयले. इट इज जस्ट बिकॉज दे निडेड अ पार्टी. इट्स इज अ फॅक्ट. नॅशनल पार्टी जाय आशिल्ली. नॅशनल पार्टी जाय आशिल्ली. सो कमिंग बॅक टू आनी हो खूब सिरियस मुद्दो आसा की आजून मेरेन खंयच्याच गोंयच्या राजकीय पक्षांनी स्थानीक निवडणुको, पंचायती, झेडपी किंवा तुजे आमचे म्युनिसिपालिटी ह्यो सिरियसली घेतिल्ल्यो ना, हांचें संघटन थंय ना. आरजीपीचो जेन्ना तो मुद्दो सांगता पळय, आरजीपीची जेन्ना संघटना आयली पळय, म्हाका अजून याद जाता पार्टी जावचे पयलीं दॅट यू पीपल वेर रोमिंग अरावंड दीस की लोकल जे बिझनेसीस जे आसा ते सेटअप करपाक आरजी संघटना मदत करताली. मागीर तुमी तुमचो ब्रँडूय काडिल्लो तो नुस्त्याचो, गोवन फ्रेश आनी हें तें. सो ही संघटना बिल्डअप म्हणटा ताजो. सो आरजीपीचो सॅडली प्रॉब्लेम कसो आसा की 2022 जी संघटना मजबूत करपाक जो प्रोग्राम जाय आशिल्लो, जो स्ट्रक्चर जाय आशिल्लो, जे सॅडली तांणी ते बांदपाक शकले ना. आनी त्या खातीर आज आमकां दिसता की आरजीचो फोर्स जर सारको उरत आशिल्लो न्ही जाल्यार गोंयच्यो पंचायती म्हणजे गोंयचो जो म्हणजे मेजर जो आसा पळय वोट हे येता पळय पंचायतींतल्यान एंटायर गोवा धवळून येता. सो आज मेरेन तुगेल्यो 200 पंचायतींतल्यो सुमार 100 पंचायती तरी आरजीच्या हातान स्ट्रॉंग जाय आशिल्ल्यो. म्हाका सांग, हांवें हें सदांच बरयलां, ऑर्गनायझेशननी सुरवात करप सोंपी आसता. सुरवात तूं जर बरें तत्व घेवन गेली, प्रामाणीकपणान काम केलें न्ही, कार्यकर्ते भरपूर करून, तुमचे कडेन तर 6-7 हजार लोकां हाडपा इतले कार्यकर्ते आशिल्ले. ह्या कार्यकर्त्यांक प्रोग्राम दिलो ना जाल्यार कितें जाता जाणा, ते आपसांत झगडपाक लागतात. बीजेपी कडेन लाखांनी बीजेपी कडेन कार्यकर्ते आसात, ते तांकां दर दिसा एक इलेक्शना पुरती इलेक्शन जालें दुसरे जाली कितें हाडटात, तिसरे जाली कितें कोणाला तरी सभा घेवपाक लायतात, रस्त्यार येवपाक लागतात, आपल्याच सरकारा विरुद्ध सुद्दां हाडटात. पूण प्रोग्राम दितात. हो प्रोग्राम दिवपाक म्हणजे तो म्हणटा संघटना घट्ट करून प्रोग्राम सतत चालीक लावपाक आमदार वेगळे, विधानसभेचे इश्यू वेगळे. तुमकां अपयश कित्याक आयलें? म्हाज्या हिशोबान युगांकान जे एक्सप्लेन केलें तें सारकें परफेक्ट आसा. खंयची एक संघटना, एक पॉलिटिकल पार्टी तर ग्रो जावपाक जाय, ती रिजनल आसूं, नॅशनल आसूं, खंयची आसूं, पॉलिटिकल संघटना तर ग्रो जावपाक जाय, वाडपाक जाय जाल्यार ताका ती मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा ती संघटना. विदाउट संघटना तूं कांयच करपाक शकना. फक्त युजीडीपीचे तेणी एक्झाम्पल दिलें तें परफेक्ट तेच करपाक शकता, अनलेस अदर दॅन दॅट कांय करपाक शकना.
पण आम्ही जेन्ना सुरवात केली पण आम्ही संघटनांतल्यानच सुरू केले. जशें हांवें मांडलें, युगांकानूय एनालायज बरें केलां तें, की आमी संघटनांतल्यानच सुरू केल्लें, कित्याक संघटना आसतली तेन्नाच आमचे कडेन फुडले आमी गजाली उलोवपाक शकता. पण तोच हांव ब्रेक इवनाचे खरो जो आमचे दुर्दैव आनी आमच्या गोंयकारांचे आनी आमचे सगळे जे होप म्हणून आमकां पळयताले तांचे दुर्दैव कितें की तो ब्रेक इवन क्रॉस जालो. आनी तो ब्रेक इवन हांव परत परत तो कित्याक म्हणटा, बिकॉज जेन्ना खंयची संघटना फुडें कशी वता, जर ते एमएलएक आमी सायडीक दवरया, 2022 एमएलए निवडून येयलो, तो आपलें बरें काम करता, ते वेगळी गजाल. पण संघटना फुडें केन्ना वता, जेन्ना लिडरशीप तुजी लोकांक दिसता की बाबा ही लिडरशीप आपल्याक बऱ्या डिरेक्शनान व्हरतली, जे पयलीं उलयताले तेच आतां उलयता. पण थंयच तर खंय तरी हे कॉन्स्टिट्यूशन, आतां हांगा एका प्लॅटफॉर्मार कॉन्स्टिट्यूशनाचेर डिस्कशन आसलें. सो हे जेन्ना आपले पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन आसता न्ही, तें आमी कित्याक म्हणटा की इट्स अ डेमोक्रेटीक फ्रंट, डेमोक्रेटिकली प्रोसेसा खातीर आमी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता आनी तें वापरून खंय तरी संघटना वाडपाक जाय. पण हांगा तर तेच कॉन्स्टिट्यूशन वापरून, तेच डेमोक्रेटीक प्रोसेस वापरून तर आपल्या लिडरशिपाकूच तूं एक एक करून सायडीक करपाक लागलो, जाल्यार तूं आनी संघटनांनी खंयची वाडयतलो. आमी जेन्ना फॉर एक्झाम्पल म्हाजें एक्झाम्पल, म्हाका 2023 तेंच्यांनी टर्मिनेट केला. आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट टर्मिनेटेड फ्रॉम आरजीपी. केन्ना, जेन्ना आरजीपी पार्टी हे जे कॉन्स्टिट्यूशन वापरून, आतां जे कॉन्स्टिट्यूशन वापरून विरेशाचेर चल्लां, जे कॉन्स्टिट्यूशन वापरून ते ड्राफ्ट टायप हांवें केला, ते कॉन्स्टिट्यूशन वापरून म्हाका काडला. अजून आयरनी. आनी तेच कमिटीन म्हाजे वांगडा विरेशू आसलो, तो आतां चालू आसा तेजेर, ती वेगळी गजाल. सेकंडली, ज्या घरा ही पार्टी जेन्ना फॉर्म जाली, आतां तेंच्यांनी अमेंडमेंट करून चेंज केलेलो एड्रेस खबर ना, तो एड्रेस म्हाज्या घराचो. अजून खुबश्यो गजाली आसा त्यो सांगपाक शकता, पण म्हाका तो पब्लीक प्लॅटफॉर्मार सांगपाचें ना की म्हजो नंबर खंय खंय कनेक्ट आसा तो तेंच्यांनी मातसो सोदचान तो चेंज करा, म्हाका वाज येता तुमच्या SMS. सो ही आयरनी. आतां हें सगळें तर आसा आनी तेच वापरून तर तुमी आमकां काडून तुका भायर काडपाचें कारण कितें जालें? कारण हांव तें जज करता, विरेशाक तेंच घालून लायला काय म्हणून. एक्झॅक्टली कालच्या प्लॅटफॉर्मार हांवें तेच म्हटलां, कितें सेम एपिसोड रिटेलिकास्ट जाता, ब्रँड नेम विरेश, विरेशाची एंटी पार्टी, पयली आसली ती कृष्णाची एंटी पार्टी. एक्झॅक्टली सेम पॅटर्न, एक्झॅक्टली सेम सिनारिओ, आनी ते एक्झॅक्टली तेजे कडेन तें चल्लां. आनी विरेश तर सारको स्टँड घेयना, ताचो रिजल्ट हो आसतलो जो म्हाजे कडेन जाला. पूण म्हाका तुका कित्याक काडलो एक्झॅक्ट एंटी पार्टी एक्टिविटी म्हणजे कितें खबर ना आमकां. जशें आतां एका विरेशाक खबर ना, तेजी टिमीन आयजूच प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, ते हांवें पळोवना अजून. पण सेम आतां हांव तेजेर येता, कित्याक आमी उलयतात त्या लोकां बद्दल, आमी लिडर्सा बद्दल उलयना जाल्यार आमी ते तेंच्या एमएलए बद्दल उलयना. आतां ती आयज तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला, पण म्हाका वायट, म्हाज्या दोळ्यांसून दुकां येयलें ती प्रेस पळयतना. कित्याक सेम सिनारिओंतल्यान म्हाजी टीम गेल्या, 2023 म्हाजी टीम गेल्या. कित्याक आमचे कडेन त्या 2022 जाल्या उपरांत म्हाजे कडेन टीम आसली, बरी टीम आसली, विरेशा कडेन आसली, अशें आमचे 4-5 जागा आसले थंय आमचे कडेन बरी टीम आसा. कित्याक हांव थर्ड जरी येयलो जाल्यार थंयसरलो करंट एमएलए तेन्ना जो आसलो तो म्हाज्या सकयल आसा. आनी आमी 9 जाणांनी कंटेस्ट केल्ले आनी 7 जाणांनी 2000 वयर मतां काडल्यान, तितून म्हाका 4000 मतां पडल्यान, तितून हांव थर्ड येयलां. एज कम्पेर्ड टू दुसरे आतां मनोज थिवे कंटेस्ट केला, 3 जाणांनी कंटेस्ट केला, थंय ताका 6 पडल्या. सो आमचो खूब हेल्लो हे करपा खातीर आमकां टीम बरी गजाल आसली, आमची टीम बरी आसली. आतां हे टिमींक तर अशें जाता की बाबा तेंच्या लिडराकूच खंय तरी काडपाचो षडयंत्र चलता, तर ती टीम कितें करतली? सो त्या टिमीन अशीच प्रेस कॉन्फरन्स 2023 जुनान घेतलेली. आनी अशें आयज जे उलयला पळय तेच उलयताले, कित्याक म्हाजेरूय तेन्ना हे दिताले की हांवें खंयसून तरी 30 लाख घेतले, हांवें आनीक कितें तरी घेतले, म्हाजेर एलिगेशनां येयली. सो हांवें क्लियर कट सांगलें तांकां, कितें म्हाका लिडर केला ह्या भुरग्यांनी, गोंयच्या भुरग्यांनी, जर हांव तर रॉंग, म्हाका वोट मारला ह्या लोकांनी, सो हांव तर रॉंग, तेज्या फुड्यान येवन प्रेझेंट करा की बाबा कितें तें हांवें कितें रॉंग केलां तें. अशी आमची मिटींगूय जाली. त्या मिटिंगेक बोवाळूय जालो, सो ते आतां विरेशा वांगडा म्हणटा पळय तो बोवाळूय जालो. आनी हें खंय तरी कोणाक तरी पटना. हें सगळें कित्याक जाता जाल्यार इनसेक्युरिटी एका मनशाची, आनी खंय तरी आपली टीम वाडना, दुसऱ्याची टीम वाडटा. आनी सेम हांगा तें चल्लां पळय, एक्झॅक्टली तेंच चल्लां. आनी म्हाका वायट कित्याक दिसता टिमीचे, जे पार्टी घडोवपाक, जी संघटना घडोवपाक ते काम करता, जाल्यार एक दीस तांकां खंय तरी बसचें पडटा आनी तेच पार्टीच्या अगेन्स्ट उलोवचें पडटा. हे तेंचे दुर्दैव त्या भुरग्यांचे, जे म्हाजे टिमीचे आसले. आतां पळय, शिवसेनेन बाळ ठाकरेची तूं टीक करूं शकना न्ही, सुप्रिमो. लक्षात येता तुका, एक संघटना वाडटना एक तरी एक शिस्त आनी ती कडक शिस्त निर्माण करची पडटा. आनी त्या प्रमाण स्वता मनोज परबान आपल्याली एक संघटना ती आपले भोंवतणी विणली, आपूण बाळ ठाकरे जावपाचो प्रयत्न केलो, आनी आपूण स्ट्रॉंग लिडर, सुप्रीम लिडर. बाकी लोकांनी आपल्याक क्रिटिसायज केल्यार संघटना चलचें ना. होच खंय तरी कॉन्सेप्ट मातसो म्हाका दिसता सगळ्यांनी चिंतपाक जाय, आनी म्हाका दिसता हो प्लॅटफॉर्म बेस्ट आसा तेजेर उलोवपा खातीर. कित्याक जेन्ना आमी पार्टी फॉर्म केल्ली पळय, इट वॉज नॉट अ वन मॅन पार्टी, इट वॉज अ ऑर्गनायझेशन जे आमी
पार्टी पावर सगळ्यांच्या हातीन आसली तेन्ना कोणूच असो नासलो की बाबा हो प्रेसिडेंट होच सांगता तेच जातले. आमचे सदांच आमी जेन्ना उलयताले तेन्ना तुमी आमची भाशण आपयल्यार तुमी आयकला आसतले खूब फावटी तुमचो लिडर तुमीच थरयतले, तुमचे क्वेश्चन तुमी मांडटले, तुमकां कोण कॅन्डिडेट जाता तुमी थरयतले, Point, तुमची point, डिसिजन तुमी. point. हे आमचो हो तुमचो आमचो सामको मूळ आसलो. लोकशाहीचो core आनी जातो. कोण तरी एकटो उलोवपाक जाय. सगळेच आता फॉर एक्झाम्पल सगळेच जाण आसा ते काय उलोवंक शकना, कोण तरी उलोवपाक जाय म्हणून हांव मनोज परब असलो. पण तोच ब्रेक इवन जावं परत म्हणटा पळय तोच ब्रेक इवन खंय तरी असो क्रॉस जालो की तो आयज आमी ह्या परिस्थितीन बसला, आयज म्हाका विदावट पार्टी हांगा उलोवचो पडटा ते आनी ह्या त्या भुरग्यांक म्हाजे टिमींक आपल्याच पार्टी अगेन्स्ट उलोवचे पडले ते आनी आयज हे विरेशाचे सांतांद्रे ब्लॉकाक तेज्या पार्टी अगेन्स्ट त्या मनोज परबान कितें आतां हे चल्लां पळय तेज्या अगेन्स्ट तांकां उलोवचे पडले ते. हे सगळें कित्याक घडटा जाल्यार तोच एक ब्रेक इवन 2022 क्रॉस जाल्लो आनी तेजेर विरेशाकूय आयज सांगपाक सोदता हांव हें तर सुरवात जाता तेन्नाच आमी बंद केल्लें. म्हणजे फर्स्ट हांव तेजो हे जालो तो हांव तेन्नाच तर ते सगळे आयज म्हाका खूब जाण फोन करून सांगता की ना सेम तुजे कडेन जाल्यार तेच जाता हें जावपाक जाय. पण आयज तर ते खंय तरी तेन्ना उलयल्ले सगळे जाणांनी तेन्ना विरेश बोरकाची भुमिका कितें आशिल्ली त्याच खातीर हांव आयज न्यूट्रल रावला न्ही. आतां हांव कोणाचीच सायड घेयना सद्या. कित्याक आनी म्हाका टिमूय सांगता घेवं नाका कित्याक की आमी ती फायट एकट्यान केली. तेन्ना विरेश बोरकार मनोजा बरोबर रावलो. मनोजा बरोबर रावला, आरसीपी बरोबर रावला. आता ते हांव खबर ना म्हाका, हांवें अशें आयकलां की तो उलयल्लो म्हाका काय खबर ना भितर. पण म्हाजी टीम तेजे कडेन सुद्दां 2-3 वचून मिटींग घेवन येयली. पण कोणूच आतां आमचो तेन्नाचो तो प्रेसिडेंट आमचो आतां तो MLA तो जर करूं शकना तेन्ना तर तो उलोवंक शकना जाल्यार आनी केन्ना उलोवपाक. सो हांव कोणाकूच हें म्हणना, सगळ्यांनी आतां आपलें आसा पळय ते आपूण मांडपाक जाय. पण दुर्दैव आज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून एक गजाल आहा. परफेक्ट पक्षान लोकशाही उरतली जाल्यार प्रत्येकान आवाज उठोवपाक जाय, आपल्याक लागना ही भूमिका घेवन आणि तुमच्या चलचें. माध्यमांतल्यान तेच म्हणटा की सगळ्या लोकांनी आता जे होप म्हणून पळयता सगळे कमेंट मारता पळय की आरची हें करपाक जाय. हांव म्हणटा तुमी उलोवपाक जाय, तुमी उलयल्या शिवाय काय जावचें. म्हाका हांव तूं तेंच येता. सुरवात बरी जाता, गोंयकारपण म्हणटात, गोंया खातीर लडो म्हणटात, पूण चुको सगळे तेच करतात. भाऊसाहेब बांदोडकर पराग परोबाचें पुस्तक तेच म्हणटा. भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरवात बरी केली, मागीर तो आत्मकेंद्रीत जालो. सेम UGC बाबत जर जॅक सिकेरा आपली घराण्याची पार्टी करून उडयली. बरोबर. हें जे पळय कितें चूक आसा ती चूक आमी मुखार घेवन वता. दिस इज नॉट ओनली अबाउट द RGP कळ्ळें. म्हणजे जेन्ना आनी श्रीकृष्णान सांगलें कळ्ळें तूं आयच्यो ज्यो रिजनल पार्टीज आसा पळय आनी आयच्या तूं परिपेक्षान जर काडून पळयत कळ्ळें तुका वेदर इट्स ममता बॅनर्जी DMK तुगेले समाजवादी पार्टी ह्यो एक फॅमिली केंद्रीत पार्टी जावपाक लागले रिजनल पार्टी इवन इन्क्लुडींग तुगेली शिवसेना. ओके. आतां हो बेसीक प्रॉब्लेम एक्चुअली RGPन त्या डायरेक्शनान वचपाची गरज नाशिल्ली. इज बिकॉज की तांकां स्पश्ट मॅन्डेट मेळिल्ली त्या गजालीचे. आतां कमिंग बॅक टू दीस विशय जो ताणें सांगला पळय की व्यक्ती केंद्रीत राजकारण कळ्ळें. आतां एक हातून कशें जालें की आतांचो जो तांचो सुप्रिमो कोण आहा पळय की जेन्ना पार्टी हाजे मिटींग जाताली की एक बॅनर कळ्ळें पार्टीचो बॅनर आनी त्या बॅनराचेरूच 5 फोटो एकाच व्यक्तीचे एकाच व्यक्तीचे 5 फोटो कळ्ळें. आतां ती गजाल ओके जाता केन्ना राजकारणान 7-5 एकठांय जाता कळ्ळें तुका. बट ताका एक कन्सिस्टन्सी तुवें दवरतलो न्ही जाल्यार ताका विचार लागता. बाळ ठाकरेचे उदाहरण घेतलें की बाळासाहेब ठाकरे कडेन एक विचार आशिल्लो आनी जो कन्सिस्टंटली तो मांडटालो आनी तातूंतल्यान लोक तुगेले इन्फ्लुएन्स जाताले. सेकंडली तुका जर तो रिस्पेक्ट जाय हांव हें म्हणना एज अ न्यूट्रल रावन म्हणजे पॉलिटिकल एनालिसिस मारून की फाल्यां कॅन यू इमॅजिन अ काँग्रेस विदाउट अ गांधी फॅमिली ना. दॅट्स फॅक्ट. कॅन यू इमॅजिन अ BJP विदाउट संघ परिवार ना. कळ्ळें. इट्स अ फॅक्ट. कळ्ळें. आतां फाल्यां जर तुमगेलो सुप्रिमो कोण ताका जर आपूण सुप्रिमो दाखोवपाक जाय आशिल्लो ताणें सुप्रिमो कसो वागपाक जाय. म्हणजे कशें की बाळासाहेब ठाकरेन केन्नाच निवडणूक लडयली ना. केन्नाच लडयली ना. की बाळासाहेब ठाकरेन जर निवडणूक लडयली तो केन्नाच मुख्यमंत्री जातलो आनी शिवसेना येतली आशिल्ली. बट तो निवडणुकीच्या भानगडीनूच पडलो ना. कारण ताका संघटना फुडें वचपा खातीर कोण तरी एक मनीस जाय आशिल्लो, कोण तरी एक ताका एक शक्ती लागता रिजनल पार्टी जी तुका निवडणुकीच्या व्यतिरिक्त लागता. तुवें पयलीं 2 निवडणूक लडयली थिवी आनी तुगेली हातून वाळपय दोनूय कडेन तूं पडलो आनी आज तूं तुजो एकमेव आमदार आयला निवडून ताका तूं सांगता की आमदारकी कशी व्हरपाची फुडें.
पॉयंट म्हणजे हा, दैव दुर्मिलास सो म्हणजे सुप्रिमो जावपाक तो बाबडो आमदारकी चलयता नंबर 1 विधानसभेन परफॉर्मन्स करता. बरोबर. आम्ही म्हणतात विधानसभेन भायरय बी आमदाराचे रोल असता. तो ताणें 39A प्रकरणात सामकें ज्वालाग्रही पयले खेपे एक आमदार सामको जिवान मरणाचो प्रश्न घेवन रस्त्यार झुजता. लोक एकठांय जातात, सबंद राजकीय फक्त विरोधी अवकाश ताचे फाटल्यान उबे रावता आनी ताका तूं शिकयता की बाबा आमदार कसो जावचो. म्हणजे विरेश बोरकाराचे जर सगळ्यात मोठं अचिव्हमेंट आरजी खातीर जर कितें आसा न्ही जाल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हो एककलमी कळ्ळें तुका कार्यक्रमांतल्यान जी RGP फॉर्म जाल्ली तो आज ताणें व्यापक 39A कडेन हाडून दवरला इन टर्म्स ऑफ प्लॅनिंग आनी दीस इज द अचिव्हमेंट ऑफ विरेश बोरकार एज एन MLA. आनी तूं ताका शाणपणां सांगता शाणपणां कितें सांगता की तुजो परफॉर्मन्स विजय सरदेसाय सारको जाय जाका तूं म्हयनोभर पयलीं गाळी घालता. कळ्ळें म्हणजे दिस कॅनॉट बी युअर पार्टी कॅनॉट बी अ कॉमेडी सर्कस. कळ्ळें म्हाका सांग हे सगळे पळय जे नाटक चालू आसा तुजे पासून ते आतां मनोज आमच्या विरेश बोरकार मेरेन हे सगळे एका मनशाच्या स्वार्थाक लागून, एका मनशाच्या आत्मकेंद्रीक सवाक लागून आनी एका मनशाच्या बडाये खातीर, इगो खातीर चलिल्ल्या. हांव 100% म्हणपाक शकता पण हांव 200% म्हणटा हे त्याच खातीर जाता. ताका आनी एक एड करता हांव टर्म तो इनसिक्युरिटी. इनसिक्युरिटी चार ह्यो तुमी ज्यो 3 गजाली सांगल्यो ताका इनसिक्युरिटी एड केले जाल्यार इट्स अ जे एका बऱ्या गजालींतल्यान कशी सर्कस जावन हे जावं शकता भायच्या हितून आमी पावों शकता पळय तेजे आन्सर मेळटले. आनी म्हाका दिसता जे लोक आमच्या वांगडा जोडल्या हातून भितर तूं दोश घेना स्वता घेता. हांव कित्याक म्हणटा पळय ताणें एक घेता. बरो मुद्दो काडलो. जेन्ना तुमी एक सामके तळागाळांतले भुरगे एकठांय येवन उद्योगपती कडल्यान पयशे नाका म्हणटात, गोंयांत वाचोवपाचें तंत्र म्हणटात, जिंकू किंवा मरूंक म्हणटात, कोण आपल्याला तुमकां मशिनरी दिता, सावंड सिस्टम दिता, कोण माटव घालता, एका सगळ्या लोकांच्या घामांतल्यान आनी रक्तांतल्यान एक पक्ष तयार जाता, एक संघटनेंतल्यान पक्ष तयार जाता जो लोकांचो एक श्वास जाता, लोकांचो एक राजकीय एक लोकांक एक उमेद, एक नवी उमेद दिसती पडटा. त्या प्लॅटफॉर्माचेर तुमी येदे व्हडले व्यासपीठाचेर एकाच मनशाचे 5 फोटे घालता. हें कितें? ती एक म्हणटा ती अशी कशी आसा, हांव पयलीं म्हणटा तुमचो आन्सर दिता, हांव आमची चूक म्हणटा, हांव म्हाजीय चूक म्हणटा आनी हांव म्हाकाय दोश दिता, तो कित्याक तो मागीर कंटिन्यू करता हांव. पण सारकें एकूच फोटो आसतालो आमच्या हेजेर पण इट वॉज अ कॅम्पेन स्टायल जी आमी एक थरयलें की ही कॅम्पेन अशी जावपाक जाय. कित्याक 4 तोंडां दिसली, 4 जाण उलयता ताका लोक कनेक्ट जावपाक डिफिकल्ट जाता. एकूच मनीस सद्दां उलयता. आतां तेन्ना आमचे लोक खूब फकाणां मारताले की धाकूत कित्याक येता, धाकूत कित्याक धाकूत तर एक मनीस सद्दां उलयता ताका लोकांक खबर आहा की धांक ती सिरियल येतली. सो लोक कनेक्ट जाता. सो मोटो तो आसलो. आतां चूक म्हणटा काय ना आमची दोश दिता काय ना हांव म्हाका 100% दोश दिता. कित्याक तो ब्रेक इवन क्रॉस जावपाक आमी तेन्ना दिलो, थंय आमची चूक. आनी तो आमी कित्याक दिलो जाल्यार आमच्या भितर ते बाय डिफॉल्ट आमी कॅन्डिडेट जाले. जर तर तेन्ना आमी डिसिजन, हांव म्हाजें पर्सनल सांगता, जर तर हांवें तेन्ना डिसिजन घेतलेलें की म्हाका इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें ना आनी हांव हांगा रावता आनी हांव हें मॅनेज करता, जाल्यार म्हाका दिसता हें खूब वेगळे तरेन जातलें आसलें. पक्ष खूब वेगळे तरेन वयतलो आसलो, वेगळ्या डायरेक्शनान वयतलो आसलो आनी कितें तरी म्हाका तरी आयज दोश दिवचो म्हाका पडचो नासलो. की तें एक म्हणपाक शकता हांव. बरं युगांक ह्या पक्षाचें भवितव्य कितें? ह्या पक्षाचो आमदार विरेश बोरकार हाचें भवितव्य कितें? आयज म्हणजे आमचो कार्यक्रम सुरू जावचे पयलीं आय थिंक विरेशाच्या ब्लॉकान हें घेतलें, प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी देर म्हाका आय मीन ज्या पद्दतीन येतालें म्हाका दिसतालें की बाबा आमचें कितें तरी इगो क्लॅश जावन कितें तरी हें एका कडेन येतलें. बट ज्या पद्दतीन ते उलयले आनी ज्या पद्दतीन तांणी गजाली सांगल्यो देर इज नो पॉयंट ऑफ रिटर्न अशें दिसता. कालूच तें ठरिल्लें एकठांय येवंक शकना. बरोबर. ही फूट अटळ आसा. बरोबर. सो एक हें आसा की वोट जो आसा पळय तांचो कळ्ळें इज बियॉन्ड RG. सो वीथ ऑर विदावट विरेश, वीथ ऑर विदावट तुगेलो मनोज परब कळ्ळें, हो जो 10% वोट आसा न्ही वयर सकयल कमी चड कळ्ळें तुका, वीच इज रियल वोट बँक. म्हाका एक सांग, हो वोट बँक आसाच. हांव तुजे कडेनय उलयलां, तुवें म्हाका पयलीं हें सांगलां. म्हाका सांग मनोज परबाचें आतां एक कलमी कार्यक्रम आसा, जसो ताणें श्रीकृष्ण बाबाक भायर उडयलो तसोच तो आतां विरेश बोरकाराक भायर उडयतलो आनी तो हे 10% जे पळय कितें आसा मतां ताजेर बसतलो. नो
आय डिजग्री विथ दॅट कळ्ळें तुका ज्या लोकां ज्या पद्दतीन तो डिझायन आसा पळय कळ्ळें आय डोंट थिंक की इवन these people are interested to take this RG. I mean, in terms of operationality. म्हणजे ज्या पद्दतीन ताणी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगले पळय सिरीज ऑफ प्रेस कॉन्फरन्स हांव वळखयना तांकां कोणे कोणे सांगले ते बट एक विचार चलतालो की लेट्स स्टॉप दीस RG हे बंद करूया कारण हे कार्यकर्ते पयशे आशिल्ले पयलींचे आतां उरूनात पयलीं पयशे जशे फुकट येताले आपले पयशे दिताले तांकांय आतां कळान ते हळू पेल्यान गेले सो ते आतां म्हणपाक लागले लिडरांक ही समज आयल्या की ते आतां लोक आपले बरोबर ना ना ते हांव लिडरांचें म्हणना कळ्ळें तुका हे काय स्वताक जे कोण आत्मकेंद्रीत व्यक्ती केंद्रीत लोक आहा पळय कळ्ळें तुका दॅट सिनोनीम विथ द RG ते फाल्यां जर BJPची तिकेट घेवपाक लायनीन रावले कळ्ळें तुका जे कोण आमदार ना ते आतां कळ्ळें तुका जाल्यार ताका म्हाका काय हें दिसना हांव आय विल नॉट बी सरप्रायज्ड ओके कळ्ळें सो आनी ज्या बीजेपीन ऑलरेडी तांचे कंपार्टमेंट फुल जाला बरें तांकां नवीन लोक कितें जाय हे एक तर काँग्रेसीन वचूं शकतात ना दिस इज नॉट अ काँग्रेस वोट कळ्ळें दिस इज नॉट अ काँग्रेस वोट कळ्ळें म्हणजे ज्या पद्दतीन आतां फॉर एक्झाम्पल विरेशाची गजाल चलता की बाबा इफ ही हॅज टू रिइलेक्ट हिमसेल्फ तो सद्याचे हे ब्रेकअवे फ्रॅक्शन ऑफ RG घेवन जिखपाक शकना विच इज फॅक्ट करेक्ट पूण बीजेपीन गेले आय मीन ज्या पद्दतीचो ग्रीप हे आसा म्हणजे चर्चा आसा इज दॅट की आफ्टर 39A ही हॅज मेड द सिच्युएशन्स कॉन्ड्युसिव्ह की ही वूड जॉईन अ काँग्रेस पार्टी कळ्ळें तुका जी हांव ही सद्या चर्चा आसा ताजे म्हणटा बरोबर कळ्ळें की हे सगळें झगडी करचे परस कळ्ळें तुका घरांतल्यानूच झगडी करचे परस कळ्ळें तुका जातूंतल्यान तुगेलें धड हांगा येना धड थंय ना कळ्ळें तुका इज सांतांद्रे इज तसो पळोवंक गेलो जाल्यार काँग्रेस हे लक्षात दर ज्या क्षणाक विरेश बोरकार RGPंतल्यान भायर सरतलो आनी तो खंयच्याय पार्टीन वतलो ताका पयशे खर्च करचे पडटले जिखपाक RGPन पयशे खर्च करचे पडनात जिखपाक तो मनीस लोक आपल्या खर्चान मतदान केंद्राचेर येवन मत दितात खरें काय न्ही हां ताका पयलीं जर काँग्रेसीन वतलो ताका मिनिमम 15 कोटी खर्च करपाची तयारी जाय ते पयशे ताका बीजेपीन जर गेलो जाल्यार बीजेपी खर्च करतली नो पयशे खर्च करचे परस ताचे वेगळे डायनॅमिक्स आसा की जर तूं खंयचे पार्टीन गेलो कळ्ळें जाल्यार यू आर द गेस्ट यू आर द गेस्ट यू आर नॉट अ लिडर कळ्ळें तुका अँड विरेश बोरकार इज ज्या पद्दतीची ताजी कालीत आसा कळ्ळें तुका कॅरेक्टर आसा ही कॅनॉट बी गेस्ट इन माथानी साल्दानाक पळयलां मरे माथानी साल्दानाची कालेत ती दयनीय परिस्थिती आलीक विरेश बोरकार एक निकाले अरे रस्त्यार सदांच झुजपी नुस्तेकारांक झुजपी बीजेपीन वतकीर थंड बसलोली बट तिवूय शोकांतिका न्ही गोंयच्या सामाजीक चळवळीची ती एक शोकांतिका आसा कळ्ळें बरोबर की आमी चळवळी करता आंदोलनां करता बट निवडणुकीचें राजकारण जेन्ना येता पळय ती कंप्लीट वेगळी इकोसिस्टम ठरता आनी श्रीकृष्ण बाब परब हांव तोच प्रश्न तुका विचारता आतां RGPचें अस्तित्व कितें हांव तेजे वयल्यान कंटिन्यू करपाक सोदता की फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका ती वोट बँकूच कशी दिसना इट वॉज अ होप हांव त्या पॉयंटाचेर वता कित्याक इट वॉज नेवर अ वोट बँक इट वॉज अ होप आनी पीपल वोटेड फॉर अ होप ओके आतां जसो उजगांग बाबान म्हटलें पळय हांव परत एकदां सारको सहमत आसा तेजे कडेन की आता जे लिडर आसा परत जेन्ना इलेक्शनाक वतले तेन्ना इट इज नॉट अ होप आतां कितें तरी अशें करपाक जाय की पॉलिटिकल सिनारियोन बसून कितें तरी अश्यो गजाली करपाक जाय की पॉलिटिक्स करपाक जाय आतां परत निवडून येवपा खातीर ना जाल्यार बाकीच्यांक हांव विरेशाक म्हणना हांव दुसऱ्यांक कोण निवडून येवंक ना बाकीचे आसा पळय पार्ट्याक म्हणटा हांव पण विरेशाक तशें ना विरेशान मे बी कशें काम केलां तेका आमी जज हांगा करया नाका आतां पण 39A कोणूच अशें म्हणपाक शकना 39 जें कितें जालें तेजो जो प्रोटेस्ट जालो पळय म्हाका दिसता हांव जो डिफर करतालो जो म्हाजे टिमीचे तेंच्या वांगडा क्लॅशीस आसा म्हणून आमी सेपरेटूच रावल्या त्या टिमींतल्यान म्हाका फोन येयले की आमी वचपाक जाय पॉयंट त्या टिमींतल्यान चललो सो आमी जर म्हाज्या भुरगे तेंच्या वांगडा सारके झगडले ते तर म्हाका फोन करता की वचपाक जाय जाल्यार प्रत्येक टप्प्याचो लोक त्या एका रिलेट केलो सगळे अस्वस्थ लोक तेजे कडेन तो होप आसा सो तेजे कडेन तो होप आसा तेजे पार्टी कडेन आनी जशी टीम तेजी आयज उलयल्या पळय म्हाका दिसता टिमूय तेजे कडेन आसा आतां होप घेवन तो कितें करता तो तेजो आहे पण परत एकदां आज जर दिसता सांत आंद्रे युनिट विरेश बोरकारा कडेन आसा
बाकीची पार्टी मनोज परबा कडेन आसा हें तर चित्र दिसता. हांव तेच्या वयर वचून उडयतलो जितल्या कित्याक जशें हांवें पार्टी पळयल्या ती आनी ऑर्गनायझेशन म्हाका हांव त्या खुबशा चडशा लोकांक जे पयलीं आसले तांकां पयलीं पासून वळखता जाल्यार चडशे लोक विरेशा बरोबर आसतले. हे ऑर्गनायझेशन पॉयंटानूच सांगता. फक्त कॉन्स्टिट्युशन वायज सीईसी तेज्या वांगडा नासतली बिकॉज सीईसी जी पयली असली आणि आता आसा तितून खूप डिफरन्सीस आसा कित्याक कोणाकूय 2/3 मेजॉरिटीन काडू शकता कोणाकूय 2/3 मेजॉरिटीन घालू शकता. म्हणजे आतां मेंबर आहा ते कोण आहा तर आता ते कॉन्स्टिट्युशन वायज आतांचो जनरल सेक्रेटरी सांगपाक शकता. हो. नाल्यार तुम्ही खरेंच ते पयलींचे काडपाक जाय आनी पळोवपाक जाय की पयलींचे आनी आतां मदीं कितें डिफरन्स आसा. पयलीं पासून काम करपी आतां ते हितून आसा काय ना ते तुम्ही पळोवपाक कितले जाय. आसा अंदाज ऍटलिस्ट अंदाज ना, तेका 50-60% तरी आसात पयलींचे लोक संस्थापक सदस्य. ना म्हाका 50% तरी आसात आतां स्टेटस म्हाका खबर ना न्ही. पयलीं आमी जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्ना 116 आसले ओके. सगळे टोटल मेंबर्स. 3 कॅटेगरीज आसा फाउंडर मेंबर एक्टिव्ह मेंबर प्रायमरी मेंबर. Okay. भितरले 20 जण फाउंडर मेंबर्स असले आनी उरलेले मागीर ते फ्रॅक्शन्स तशे डिवायडेड जाले आनी ते सगळे मेळून 21 जणांची सीईसी असली. सो आता ते हितूंतलो फाउंडर आनी सीईसी एक मेंबर हांव जो ना आता अशें आनीक खूब जाण आसतले. सो आतांचो स्टेटस म्हाका खबर ना पण तेच म्हणटा हांव ती सीईसी आतां थरयता न्हू. सो ती तर सीईसी सुप्रीम म्हणटा कॉन्स्टिट्युशन वायज जाल्यार ती मनोजा बरोबर आसा. पण खरें तर जे पयलीं पासून लोक जे आसा म्हणटा पळय तेजी पर्संटेज 60-50 म्हणना हांव 90% लोक विरेशा बरोबर तर आसतले. तूं म्हणटा अशें की आज विरेशा कडेन जर नेतृत्व दिलें जाल्यार आरजीपी सर्वायव जावंक शकता. हांव इतलो वेग क्वेश्चन आसा हांव येस ऑर नो आन्सर दिवच शकना की तितून खूब गजाली येता. पण ह्या परिस्थितींतल्यान भायर सरपाक शकता इतलें आन्सर दिवपाक शकता. ह्या परिस्थितींतल्यान भायर सरपाक शकता. पण पार्टी जिखतली ना जिखतली सर्वायव जातली फुडलें इलेक्शन तेजेर हांव काय उलोवपाक शकना. कित्याक जी हांव परत एकदा तो वर्ड वापरता की जी फालतुगिरी तेंच्यांनी गांवार घातल्या ती फालतुगिरींतल्यान तांकां ती पावर तेज्या हातीन दिली सुद्दां जाल्यार ते इतल्या कमी टायमान ती हे करप ती खूब परत difficult. रिकवर करप. कित्याक हांवें जें म्हटलें इट वॉज नॉट अ वोट बँक इट वॉज अ होप. आनी होप असल्यो गजाली पळोवन असली ज्यो गजाली चल्ल्या ही लँग्वेज जी चल्ल्या वापरता ती पळोवन ते होप उरला न्ही. शी, सामकें खरें. सो इफ इट वॉज अ होप जाल्यार इट इज गॉन. तुझे सारखे कार्यकर्ता भितरल्यान केदी अस्वस्थकाय जाणवूक अस्वस्थकायच न्हू फक्त हांव तेच्या वयर वचून सांगता कित्याक हांव एक्झॅक्टली फील जावं शकता आयज त्या भुरग्यांच्या म्हणजे काल तेंच्यांनी आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या तेंची तयारी तेंच्यांनी काल केल्या आसतली. ती तयारी करतना तेंचें कितें जालां आसतलें आनी उलयतना कितें जालां आसता आय कॅन फील इट. ओके. सो खूब अस्वस्थता न्हू म्हाका दिसता वेगळ्या लेवला वयलो सायकोलॉजिकल डिफिकल्टी तेंच्यांनी फेस केल्या आसतले आनी त्याच हितूनसून सद्या विरेशू वयता आसतलो आनी त्याच हितूनसून प्रत्येक गोंयकार जो एक होप म्हणून पळयतालो पळय ते वयता आसतले इन्क्लुडींग मी. युगांक हांव तुजे कडेन निमाणो स्टेटमेंट सोदतां. अस्तित्व आरजीपीचें आतां आसा. सी म्हणजे हांव थोडोसो डिफर जाता श्री कृष्णाच्या बाबतींत की तो म्हणटा की इट वॉज अ होप आनी इट इज म्हाका हो आवडलो. म्हाका आय टोटली सपोर्टीव. इट वॉज ए होप पॉलिटिकल होप जे केन्ना घडूं नाशिल्लें. बट राजकारणान आशावादी वोट बँक सुद्दां आसता कळ्ळें तुका. सो ऑप्टिमिस्टीक तो खूब लागले. ना 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 इज बिकॉज हांव मातशें ताचें हें करता की ओके मे बी आरजी उरपाना आरजी आसतली हें वेगळें. बट जो घटक आरजीन आयडेंटिफाय केल्लो आनी जो घटक आरजी कडेन आयडेंटिफाय जालो त्या वर्गाचे प्रश्न तशेच आसा. अँड इट इज गॉन टू द वर्स्ट कळ्ळें ज्या पद्दतीन आमचो एम्प्लॉयमेंट रेशो वाडटा आनी हे पॉयंट इज दॅट की ह्या भुरग्यांचो ह्या वर्गाक एड्रेस करपी एकूय लिडर आज खंयच्याच राजकीय पक्षा कडेन ना आनी खंयच्याच राजकीय पक्षाचो तो कार्यक्रमान ना. कमिंग बॅक टू दीस इशू ऑफ आरजी कळ्ळें की आज ज्या पद्दतीन 39A चो मुद्दो विरेशान घेतिल्लो आनी 39A अंतर्गत येवपी प्रकल्प आपल्या मतदारसंघात रद्द करून दाखयले की आजुनूय 39 MLAs कित्याक वगया की अशे तरेची फायटींग स्पिरीट दाखोवपी जर आमदार आसा कळ्ळें तुका. आय थिंक दॅट इज द रियल स्पिरीट ऑफ आरजी कळ्ळें. जी विरेशान दाखयली पळय कापस्तात तो सकयल येवन जो क्षणात आपूण सांगलें की आपूण आमरण उपोशणाक बसलो दॅट इज वॉट अ रियल रेव्होल्युशनरी इज कळ्ळें. दॅट इज नॉट एन MLA कळ्ळें. सो वॉट आय फील इन टर्म्स ऑफ एन आरजी इज बिकॉज की जी श्रीकृष्ण परबान ज्यो गजाली सांगल्यो कळ्ळें तुका म्हणजे ताका म्हणजे म्हाकाय खूब हें म्हणजे इट वॉज अ व्हेरी टचिंग इज बिकॉज की इट इज नॉट एन इजी थिंग कळ्ळें तुका की आपलें सगळें करियर पणाक लावून एका पक्षा खातीर काम करप. ही एड एन IT कंपनी अशे कितलेशेच लोक आहा थंय
कोण तातूंतल्यान आमदार जाले म्हणजे उलयता ते पंक्तीन बसतना बट एकूच ऑड मॅन आउट हे सगळ्या हातून सगळ्यांचे संघर्श आसा एकूच ऑड मॅन आउट आसा बरोबर. आणि तो ऑड मॅन आउट कळ्ळें तुका ताजे जर ताका जर सायडीन स्पश्ट उलय. ताका जर सायडीन काडून दवरलो ताका जर सायडीन काडून दवरलो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ताका जर सारके सायडीन काडून दवरलो जाल्यार म्हाका दिसना कळ्ळें तुका तांचे भितर कितें तरी तात्वीक मतभेद आसतले विरेश आनी हाजे भितर कळ्ळें तुका की दीस इज पळय राजकारणान कशें आसा तुम्ही अशें जालें जाल्यार तुमी सगळे एकठांय येवपाक तयार आहात परत. पण जशें युगांगान म्हटलें की खुबश्यो गजाली सायडीक दवरून आमी एका मुवमेंटाक गेल्ले. हय. हांव कित्याक गेल्लो तें परत एकदां सांगता तुमकां. कित्याक जेन्ना गोंयची आमचे फुडले जनरेशन येतलें न्ही ते आमकां तेन्ना हें कांयच उरचें ना पळय तेन्ना ते आमकां येता जाल्यार बाबा म्हाजो भाव चेडो भुरगीं ना जाल्यार हांगा कोण म्हाका विचारतले की हें करता तुमी खंय आसता जाल्यार हांवें म्हाजो पार्ट केलो सारकें. आनी हांव त्या स्टेटमेंटाचेर क्लियर कट आसा की हांवें म्हजो पार्ट केलो सो आय एम आउट. व्हेरी नायस. हांव ह्या तुज्या उतराचेर हांव ही कार्यावळ सोंपयता आनी परत युगांगन चाळ्ळे म्हणटा सांगता तुवें जे पळय स्टेटमेंट केल्लो ज्या कारणा खातीर RG जी ती जाल्ली RG स्थापन जाल्ली तो 10% वर्ग अजून तसो आसा पूण तांचे उत्फरके तांचे प्रश्न आनी तांचे पळय जी कितें भाव भावना ताका जाप अजून मेळूंक ना. ते अजुनूय चांचपडटात ते अजुनूय मातयेन लोळटात ते अजुनूय भुकेले आसात. तांचे अजून तांकां भूक आसा तांकां रोजगार ना तांचे जॉब भायल्यांनी खाल्यार तुवें म्हणलें तशें तुवें आमकां एक नवो उजवाड दिलो की बाबा आतां ते करपाक तयार आहा नुस्तें विकपाक पूण तांकां शक्य ना कारण भायल्यान ते सगळे जागे कॅप्चर केल्ले आसात. सो ह्यो जो पळय मुवमेंट आहा ह्या मुवमेंटाक एक लोकांतल्यान संघर्श उबो करपी राजकीय पक्ष एका मनशान अपहरण केलें काय कितें एका मनशान हायजॅक केलं काय कितें तूं म्हणटा तशें एका मनशाक काडलो जाल्यार परत मुवमेंट चलतलो काय कितें हाजेर विचार करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता हो जो पळय अस्वस्थ पळय जो कोण मनीस आसा न्ही अस्वस्थ तरणाटो तो ह्या मुवमेंटाक नवी दिशा दितलो काय कितें हो मुवमेंट परत जितो दवरतलो काय कितें आनी हो मुवमेंट परत राजकीय नजरेन खर जावन गोंयचे एक नवी राजकीय फुडार किंवा नवी राजकीय फातोड फुलयतलो काय कितें हो प्रश्न आसा आनी हो प्रश्न आमी लोकां कडेन पळोवया. श्रीकृष्ण बाब परब आनी युगांक नायक तुमी दोगी जाणांनी हांगा येवन एक बरी चर्चा आमी केली. ही गोंयची फुडाराची चर्चा आशिल्ली. हातूंत भितर कोणा एका व्यक्तीचे विरुद्ध एका संघटनेचे विरुद्ध किंवा आमदाराचे विरुद्ध ताका ताजी वेखणी करपाचो इल्लोय प्रयत्न ना. हो गोंयच्या फुडाराची दिका थारोवपाचे नजरेन ही चर्चा खूब म्हत्वाची ठरल्या अशें हांव मानतां. तुमकां परत एकदा धन्यवाद दिता आनी पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. Okay, you are promoted. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा